उत्तर गोंया खातीर शेक वांटपाची प्रक्रिया पर्यटन खात्यांत सुरू जाली। ह्या वेळार शेक धनी आनी व्हड्या संख्येन शेक धनी हजर आशिल्ले। सर्ती वरवीं आनी हावजी करून ही शेक वांटप प्रक्रिया सुरू आसा। शेक पॉलिसी वरवीं विभाजन जाले उपरांत जागे वांटपाची प्रक्रिया सुरू जातली। गोवा टुरिझम तर्फे शेक अलॉटमेंट सुरू जाल्लेले आसा। काम सुरवात जाल्या शेक अलॉटमेंट करपाक 3 कॅटेगरी शेक अलॉटमेंट जाता। फर्स्ट म्हणटा ती अबाव 5 years ऑफ एक्सपिरियन्स, ती फर्स्ट कॅटेगरी, हितून तांकां 80% वांटो मेळटा। दुसरी म्हणटा ती 1 to 4 years कॅटेगरी, सेकंड कॅटेगरी, हितून तांकां 10% वांटो मेळटा। एक तिसरी कॅटेगरी आसा ती एक्सपिरियन्स कॅटेगरी, हितून तांकां 10% असो वांटो मेळटा आनी तितून लॉटरी काडटात। कोणाची लॉटरी लागतली कशें कितें की ती ड्रॉ काडटा आनी जे हावजी सिस्टम जे आसता तितून नंबर हे करून ती नंबर काडटात आनी कोणाच्या फॉर्माक तो नंबर मॅच जाता, त्या जे एप्लिकेशनाक तो नंबर मॅच जाता ते अकॉर्डिंगली ते शेक तांकां अलॉट करता। फर्स्ट नॉर्थ गोवाचे हांगासर घेतले पणजे शेक अलॉटमेंटाक। नॉर्थ गोवान कोळंगूट सावथावडो हो पयलो पार्ट येयलो। तितून तिनूय कॅटेगरी वायज सगळें डिस्ट्रिब्युशन जाल्लें आसा। आतां जागो अलॉट करतले, खंयचे स्पॉट कोणाक दिवपाचे तेजी आतां परत एक लॉटरी जातली। आतां मागीर फुडें वचून सगळे वाडो येतले, मागीर काजोळे म्हणात, अंजुणा म्हणात, वागातोर हे सगळे हांगासर जातले। सावथ गोवानूय पासून चालू जाल्यात सेम सिस्टम कलेक्टरेट बिल्डिंगान, थंयसरूय अलॉटमेंट चालू आसा। टोटल 1400 एप्लिकेशन येयला आनी 1400 एप्लिकेशना मदले फक्त 359 लोकांकच चॅक मेळटले। आतां लॉटरी चालू आसा, पळोवंक कोणाचें नशीब कशें हें जाता तें 90% खातीर पणजेच्यान घेतला वेगार।